No flight should be allowed to land in Goa if there is no announcement in Konkani. Goa forward Vijay Sardesai has appealed his party's youth wing to take up this demand. He was speaking after naming a square in Madgaon after late Madhavi Sardesai, Goa's eminent writer and researcher. 22nd December is Madhavi's 4th death anniversary. On this occasion, Madgaon municipality named a square near BPS Club and old Sunaparan office after Madhavi. This small function was attended by several senior writers, eminent citizens and other people on Saturday. Educationist and writer Dr. Suresh Amonkar unveiled the plaque in the presence of Minister Vijay Sardesai and Municipal Chairperson Dr. Babita Angle. कोंकणी म्हणटा ती गोंयांत आसूंकूच जाय, सगळ्या कडेन आसूंक जाय. जेन्ना ताका लास्ट आमी मुंबयच्यान हाडलें तेन्ना भितर सरतना म्हाका म्हळ्ळें शी हांव ताका हें घेवन गेल्लो व्हीलचेर म्हळ्यार कितें सगळे काजिनोचे बोर्ड आनी विमान देंवता तेन्ना कोंकणी खंयच ना म्हणून. सो म्हाका दिसता गोवा यूथ फॉरवर्डान ती हें घेवपाची गरज आहा की गोंयांत जेन्ना विमान देंवता तेन्ना तर कोंकणीन अनाउन्समेंट जायना जाल्यार ह्यो सगळ्यो एअरलायन बिल्लायन बंद उडोवंक जाय. आमी आमची भास जाता थंय फुडें आमी करूंक जाय. तशें जर जालें जाल्यारूच आमी माधवीक एक बरो ट्रिब्यूट पावोवंक शकतले. While applauding Madhavi's work in the linguistic movement of Goa, Dr. Amonkar appealed to today's youth to take ahead her incomplete tasks. Industrialist and thinker Dr. Damodar Naik also spoke. भाषाशास्त्र हे कठीण अशें शास्त्र आनी वेगवेगळ्यो भाशो वेगवेगळ्या स्वरुपान आमचे कडेन कश्यो येतात आनी फुलतात हाचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताणें भास हें पुस्तक बरयलें. हें कोंकणींतलें भासशास्त्रा वयलें पयलें पुस्तक आनी म्हाका दिसता तें निमाणें पुस्तक जावंक फावना म्हणून हांव तरुणा कडेन आनी आमच्या विद्यार्थ्यां कडेन आनी आमच्या प्रोफेसरा कडेन आनी आमच्या लेक्चरा कडेन मागता की माधवी बाय भशेनच अभ्यास करात आनी तुमी फुडें वचात आनी भासशास्त्री जायात. मनोहर बाबान अशें म्हणटा जेचें स्मरण आमी करतात ताका मरण नासता. जागाच्या रुपान माधवी जितें आसा. Our reporter Ramesh Naik Raut from Madgaon.